दर्शन दे सौम्या. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दे सौम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दे सौम्या उदार. दिंबे राहिल्या तुझे मुखार हाडला मोग जाऊन काळजारो पार. दिवे आयला तुझे मुखार हाडला मोग जाऊन काळजारो पार. दिंबे राहिल्या तुझे मुखार हाडला मोग जाऊन काळजारो पार. दिवे आयला तुझे मुखार हाडला मोग जाऊन काळजारो पार. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार. तू आमचो सोडवणदार पाया पडता तुझे समक. तू आमचो सोडवणदार पाया पडता तुझे सांगता. तू आमचो सोडवणदार पायांक पडता तुझे समकर. तू आमचो सोडवणदार पाया पडता तुझे सांगता. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार. दर्शन दी सौम्या उदार. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका सुम्या जेजू ओगळाप तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मार्काचो 6वो अध्याय वळ 31. तुम्ही तुमचेतल्याकच एक वरे विंगड सुवातेक येया आणि विशेव घेया. मगाच्या भावांनी आणि भयणीनो, जेसू आपल्या शिसांक म्हणटा, आज लोक जेसूक मेळोंक, जेसूतान बरें जावंक, गूण जावं, आणि जे कोण आज ना समाधान आसात, कोण आज कंतिश्ट आसात, कोण आज पिडेस्त आसात, कोण आज कश्टांत संपडल्यांत, ती हर एकली जेसू लागीं येते आसतना आज जेसू शिसांक म्हणटा, आमकां आज इल्लोय वेळ ना, देखून तुमी आज वरे विंगड एका सुवातेक वसा आनी थंयसर तुमी विशेव घेया. मगाच्या भावांनी भयणीनो, आज आमी हर एकली ह्या संवसारांत जियोवची, समाजांत आमी जियोवची, कुटुंबांत आमी आज वस्ती करची. नाना रितीच्या त्या कश्टांक, नाना रितीच्या त्या पिडेक, त्या समस्येक, वा हर एक दीस म्हळ्यार बरें एक टेन्शन, हें सकट घेवन आमी जियेत आसतना जेसू म्हणटा, तुमी सोमेस्त आज कश्ट जातल्या न्हू, तुमी सोमेस्त आज वचन वयतल्या न्हू, म्हजे सरशी येया. तुमी सकट तुमी म्हजे सरशी येवन विशेव घेया. तर एक घडीभर आमी मौन रावया. आमचे दोळे आज ह्या सोम्याचेर आमी कोसोवया. सर्व राठवळी आमच्या पयस करया. जावंक पुरो आमच्या काळजांत मदींत आज खंत आसा, बेजाराय आसा, समस्या आसात, पिडा शिडा आसा, टेन्शन आसा, फाल्यां कितें म्हणल्यार आज आमकां कळीत ना. पूण हें सकट घेवन आज सोम्या सांगाता, सोम्या मुखार येता आसतना, डिंबेर आमी पडून आसतना सोम्याचो अनुभव सोडूंक, सोम्याक आज आमी भेटोवंक आनी त्या मरिफात सोम्याक घेवन फाटी येवंक आमी तयार जावया. एक कडेन बरो आमचे दोळे ह्या सोम्याचेर आमी कोसोवया. तसो सोमी जेसू आज आमकां हर एकल्याक तो पळयता, आमकां हर एकल्याक तो आज आपडटा, आमकां हर एकल्याक तो आज कोरपेन भरता, न्हय मुर्श्या करता आनी फाटीं धरता. तर एक घडी बरो मौनपणी आमच्या सोम्याक आमी पळोवया. मगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याच्या त्या संगतपणांत रावचें कितलें बरें. आमी आज खंयसर वचूं, आमी खंयसर गेल्या जाल्यार समाधान आमकां मेळचें ना. कोणा ते आमी धांवल्या तरी तात्कालीक जावन इल्लेशे वेळाक मात्र आमकां सवकासाय मेळटा, बरेंपण जाता. पूण जर तर आमी हर एकली ही आमच्या जिवंत देवाक सोम्याक मेळोंक, त्या संगत रावंक आमी आयल्या जाल्यार आमच्या जिवितांत कितेंच उणेंपण जावचें ना. आमी केदीस निराश जावचें ना, आमी केदीस कश्टार पडचें ना. आमी धैर्यान आमकां कश्ट सोसूंक आमी फुडें सरतले. तर सोम्याक आमी भेटच्या पयलें, ताका आमी आराधन करच्या पयलें पवित्र आत्म्याक आमचे वयर आमी आपोवया. तसो पवित्र आत्मो आमचे तो देवोन येवन दी, आमकां तो नवो करून दी. आमची काळजां, आमची मनां, आमची चिंतनां, आमचे भोगनां तो नवें करून आमकां नवी मुर्शा जावन सोम्याची ती स्तुती करूंक आमी फुडें सरया. सोमेस्त आमी उबे रावया, आमचे हात आमी उबार धरया आनी पवित्र आत्म्याक आमचे थंय आमी आपोवया. ये तू आत्म्या, ये तू आत्म्या, पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा, पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा. काळीज मुचे तानेलां तुका,
मोन मोचे आशेला तुका काळीज मुझे दानेला तुका मोहन मुझे आशेला तुका काळीस मुचे तानेला तुका मोन मुचे आशेला तुका काळीज मुझे दानेला तुका मोहन मुझे आशेला तुका ये तू आत्म्या 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 पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखाक पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखाक खंतीन भरलेल्यांक तुवें बुजयले पिडेत असलेल्यांक तुवें गुण केले कथेन भरलेल्या तुवें बुजयले पिडेत असलेल्या तुवें गुण केले पयस कर म्हजी कंत बेजाराय पयस कर म्हजी कंत बेजाराय दी तूं म्हाका तुजी ती ससाय काळीज म्हजें तानेला तुका आशेला तुका तानेला तुका आशेला तुका जम्या ये तू आत्म्या ये तू आत्म्या ये तू आत्म्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा काळीज म्हजें तानेला तुका आशेला तुका आशेला तुका हालेलुया 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 आमची बस कमी घेवया आमी हर एकल्यास त्या पवित्र देवा होचेर आमी आसाव एक आमी जाणा जावया खंयसर आमी आज आसाव कोणा होचेर आमी आसाव कोणा मुखार आमी आज बसल्या म्हणलें आमच्या मतेक आमी हाडया मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमी हर एकले आस आमकां रसल्ल्या आमकां हर एक दीस सांबाळटल्या आमकां हर एकल्याक आज समाधान दिवच्या आमकां हर एकल्याक आज धैर्यान भरच्या त्या जिवंत देवा होचेर आमी आज आसाव देखून आज आमी हर एकली आमच्या सोम्याक आमच्या देवाक आज आराधन करी जाय
तर आमी आराधन करच्या फुडें आमी जाणा जायचंय आमचो सोमी आज कोण म्हणलें. आयच्या समाजांत आमी पळयता हर एकले आमकां विविध कारणाक लागून विविध आमी देव आमी करून घेता. जावं पुरो आज आमच्या हातांत आसचें तें मोबायल, जावं पुरो आमच्या घरांत आसचें तें टीव्ही, जावं पुरो आमकां पसंद आसचो तो खंयचोय एक चाटवटीक खंयचें काम जावंक पुरो जायते फावटी ताका सोडीत आमी म्हत्व दिता आनी अशें आमच्या देवाक आमी आज विसरून सोडटा. देखून मार्काचो 12वो अध्याय 30वी वळ अशें म्हणटा, आयक तूं इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव, तो एकलोच धनी, सगळ्याच्या मनान, सगळ्याच्या काळजान आनी सगळ्याच्या सक्तेन त्या आमच्या देवाची तूं स्तुती करी जाय. तेच परी आमी आज निर्गमन ग्रंथ आमी वाचलो जाल्यार अध्याय 20 आनी 3 वळ 25 अशें म्हणटा, तुमी सर्वेस्पर देवाची मात्र स्तुती करी जाय आनी हांव तुमकां आशिर्वाद दितां. तेच परी आमी मुखार गेल्या जाल्यार निर्गमन ग्रंथ परत अध्याय 20 वळ 1 ते 5, हांव सर्वेस्पर तुजो देव इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलेलो, म्हज्या शिवाय दुसरो देव तुका आज आसचो न्हय. मातयेचें वा कसलेंच वस्तूचें रूपणें करिनाका, जावं तें वयर मळबार वा सकला पृथ्वेर वा धरणीपंदल्या उदकांत आसलेलें वस्तूंचें तुवें तांकां नमस्कार करचें न्हय, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव. पळय मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आज आमचो देव आमच्या उजेर हांगासर आसा. सकून जर तर आमच्या जिवितांत आमी खंयच्याय कारणाक लागून जर तर आमी इतर देव आमी करून घेतल्या जाल्यार देवाचे तर आमकां म्हणटा, म्हजे शिवाय तुमकां हेर देव तुमी आज आसचे न्हय, कित्याक तुमी जर तर आज एका वस्तूचें रूपणें करून ताका तुमी आराधन केलें तर तुमकां तो बाचाव करूंक सोंपचो ना. जर तुमी आज इतर संगती फाटल्यान धांवल्यात तर ती खंयचीय संगत तुमकां आज तुमी जिवितांत बाचाव कर तुमकां वाट दाखोवचें ना, कित्याक हांव जावन आसा देव, हांव जावन आसा नीज देव, हांव जावन आसा जिवंत देव. आनी आज ह्या देवाची मात्र आमी स्तुती करूंक आमी फोवो. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या आमच्या वर्ते देवाची सर्वपवित्र बापाची आज आमी स्तुती करया, सर्वस्व आमच्या देवाक आमी समर्पण दिवया आनी ह्या आमच्या देवाची आमच्या सोम्याची आतां आमी मौनपणी आमी आराधन करया. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें आराधन आमी करता आसतना आमी जाता तितलें मौनपणाक देवा जाय. जायतो आवाज आमच्या आज भोंवतणी आसा, जायतो आवाज आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आज आसा आनी संवसारांत आज आवाजान चलता आसतना देवाचो ताळो आयकूंक आमी आज त्या मौनपणाक देवा जाय. तर आज आमी त्याच मौनपणाक आमी देंवता आसतना आमच्या खरे देवाची स्तुती करया, ताका आतां आमी गीत गावन आमी आराधन करया. आराधन तुका धनिया, आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका दुनिया.
आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका पवित्रज्ञा पवित्रज्ञा आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका मज दातारा आराधन तुका मजदारा आराधन तुका भुजवंदारा आराधन तुका सुवंदारा आराधन तुका देण्या दातारा आराधन तुका देण्या दातारा आराधन तुका पवित्र करणारा आराधन तुका पवित्रनारा आराधन तुका पराक्लिता आराधन तुका आराधिता आराधन तुका आराधन तुका सोमिया आराधन तुका सुमिया आराधन तुका दुनिया आराधन तुका दुनिया आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका सुमिया आराधन तुका दुनिया आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका पवित्रज्ञा आमच्या सोम्याक आमी आराधन करत असताना आमच्या जिवितांत देवान केले ते उपकार आमच्या मती काडया. बरी एक दीस म्हणल्यार बरी आमचो सोम्यान आमकां तो संगात दिला. जावं आमी कश्टांत संपडत आसतना पिड्यांत वळवळतना हेरांनी आमचो सांगात सोडतना निराश आमी जाता आसतना सोमी आमच्या बगलेक तो रावला, आमकां राखला सांबाळला. तर मोगाच्या भवानी भयणीनो, उपकारी मनाचे आमी जावया. सोमे सोमे उपकार आमी बावडुया. तुमचे जबाब जावन दी. अर्गां तुका सोम्या जेसू, अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेसू. अर्गां तुका सुमिया जेजू, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, आमकां हर एकल्या की ह्या पवित्र टेंपलाक येवन तुजे स्तुती करून आमकां फोव केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, आमकां हो आयचो वेळ तुमच्या भितर तुवें फोव केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, घरांतून आमी हांगासर येता आसतना सर वायट तावन अवघड आमकां राखलेल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, आज हांगासर ह्या सक्कट संगात रावूंक आमकां तुवें फोव केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, आमकां हर एकल्या की एका मनाचेर जावन तुवें एकठांय केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, आमकां आज बरी भलायकी तुवें दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, आमच्या कुटुंबांत मोगाचे संदी तुमकां दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, आमच्या कुटुंबांत मलगड्यांक तशेंच भुरग्यांक तुवें दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, आमच्या कुटुंबाच्या संद्या मरिफात तुजो मोग आमकां नियाळ करून तुवें फोव केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमिया आमकां मोगाचे तुवें इश्ट दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू, आमकां पिड्याच्या वेळार
वेळार वय समरीपद आमच्या सुसुद्ध केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेसू आमी पैन करता आसतना सर्व आपाय आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेसू आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरें तुवें इस्कोल तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेसू आमच्या भुरग्यांनी मौल्य जिवीत जियोवंक तांकां बरें शिक्षकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेसू हांगासर फ्रिगेचेंत वावर करून सेवा दिवंक देवाची वळख दिवंक वेकार दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेसू त्या फ्रिगेस कुटुंबाक धर्म बंद आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या आमच्या फ्रिगेस कुटुंबाक उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गुरकार प्रतिनिधी दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेसू आमच्या फ्रिगेस कुटुंब सदांच एका मनाचे काळज जावन जिवन तुमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेसू आमच्या भोंवतणी कश्टांचे वार येता आसतना आमी एकामेका संगत आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्या जेसू मोगाच्या भाव भयणीनो इतलें मात्र न्हय जायते उपकार ज्यो आमच्या जिवितांत केल्यात एक घडीभर मौन रावून सुमन केले ते सर्व उपकार आमच्या मतीक आमी हाडया विविध मनशांतावन तडपोटी वळखनातले मनशांतावन आमकां बरेंपण जालां हे सकड उपकार आमच्या मतीक आमी हाडटा आसतना आमच्यो गरजो कित्यात तेय आज आमी सोम्या सांगया जायतें बरेंपण जिवितांत देवान केलां पण तरी पण आमच्या जिवितांत जायते पटी आमकां उणेपण भोगता जायते पटी जिवितांत मोगाची सुखी दाड आयल्या आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत तरपटी फूट आयल्या एकडे बरो आमच्या सचिनीयेचेर आमी आज नदर मारया देवान आमकां आज बरें कुटुंब दिलां देवान आमकां आज आवय बापाय दिल्यात आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांचे देणे फोव केलां आमकां एक वाडो दिला फिरकस कुटुंब दिलां सेज समार दिलां आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवासनांक वावर करूंक काम दिलां शिकोवंक बरीच कला मेळ्ळ्यांत दिसपडतो ग्रास सोडून आमकां आज ताणें बळ दिलां तर आमी सुकून पडल्या गे एक घडीभर आमच्या जिवितांनी नदर मारया प्रत्येक जावन जेसून दिल्लो तो उपादेश तुमी एकामेकाचो मोग करा जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय म्हज्या जिवितांत हो मोगाचो मंदमेंत हांव जिवोवंक हांव सकलांगी म्हणलें एक कडेन आमी आज पळोवया हांव क्रिस्तांव म्हणलें आसतना केवल इकडचे घेवन क्रिस्तांव न्हय हांव क्रिस्तांव म्हणटा आसतना केवल बापाचे पुताचे काडचो क्रिस्तांव न्हय हांव क्रिस्तांव म्हणटा आसतना म्हजेंतल्या कसो रावचो क्रिस्तांव न्हय हांव आज क्रिस्तांव म्हणटा तर म्हज्या क्रिस्ताक हांवें नेसा जाय हांव आज क्रिस्तांव म्हणटा तर म्हजे थंय हेरांनी क्रिस्ताक पळय जाय सर हांव आज क्रिस्त हांव म्हणटा तर हेराच्या जिवितांत हांव आज क्रिस्त जावंक जाय मोगाच्या भावांनी भयणीनो म्हज्या कुटुंबाच्या जिवितांत हांव जियेत आसतना म्हज्या कुटुंबाच्या संद्यांक हांव क्रिस्त हांव जालो गे म्हज्या कुटुंबाचे संद्या आज कश्टांत पिडेंत पयशांच्या अडचणेक सांपडत आसतना तांकां हांव कुमो करूंक फुडें सरलो गे सर म्हज्या कुटुंबांत आज म्हजे आवय बापाय उतर प्रायक ते पावल्यांत तांकां हांव आज मानान लेखता गे
म्हज्या घरच्या बोवारी सस समार आसा तांचे थंय बरें वातावरण रुसच्या बदलाक रागाची द्वेशाची ती मसराची वय हांवें घाल्या गे जायते फावटी हेरांक बरें करूंक हेरां विशयांत बरें उलोवंक हेरांक पाठिंबो दिवंक आनी सत ओकून दवरूंक आमकां अवकाश मेळ्ळो तरी अनितीन मसरान द्वेशान रागान हांव भरलो गे मगाच्या बाबडीनो कित्याक म्हळ्यार आज सोम्याक जाय म्हजें बायलें सैम न्हय आज देवाक जाय तूं कशें तूं न्हेसलाय खंयची तूं मुस्ताय तुवें आज घाल्याय कितें तूं आज बायलां सोबीत दिसताय तें देवाक नाका देखून ह्या घडी आज देव पळयता म्हजें तुजें काळीज मात्र देवाक आज हांवें बायल्यान कितलें सुंदर आयलें तें आज देवाक नाका बगर आज आमचें काळीज देवाक बेटा जाय आमचें काळीज आज देवाक मानवो जाय तोवळ मात्र आमी देवाक मानवता तर मगाच्या बाबडीन आमी दिंबेर पडया आमच्या जिविताचेर आज आमी नदर मारता आसतना आमी हर एकलें तें उणेपण आसा म्हणल्यार आमी वळखून घेवया आमी हर एकलें सूख कोण पडटा म्हणल्यार तें सत आमी जाणा जावया आमी कोणूच ह्या संवसारांत परफेक्ट न्हय संपूर्ण न्हय म्हणल्यार आमी जाणा जावन जर तर आमच्या जिवितांत आज राग आसा जर तुमच्या जिवितांत आज मोसोर आसा जर तुमच्या जिवितांत आज ना समाधान बक्षण येना तर आज हे सक्कट जिवीत आसा आमी सोम्याच्या पांयां तळ आमी समर्पण दिवया प्रत्येक जावन आमचें कुटुंब आज सोम्याच्या पांयां तळ आमी समर्पण दिवया सत्य पळयता आज आमचें कुटुंब आज संपूर्ण जायचें म्हणून आमी आशेता आमकां हर एकलें तें उणेपण आसूंक नजो पूण आमी जाणा जायचें आमचे भाव आनी भयण आमचे 5 बोटां भाशेन कित्याक आमच्या हातांत 5 बोटां तीं समान नात एक इल्लेशें लांब आसा एक इल्लेशें रुंद आसा इल्लेशें मोटें आसा एक ल्हान आसा पूण ह्या मरिफात आमचें काम करूंक हात दवरूंक आमी आसकता तेच भाशेन आमच्या कुटुंबांतले सांदे आज मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या वट्टांतल्या फुलां भाशेन थोडीं फुलां व्हड आसात थोडीं फुलां ल्हान आसात थोडीं फुलां परमळीक आसात पूण त्या तोटांत ही सक्कट फुलां सांगाता मेळटा आसतना तें फुलांचें गार्डन जावंक पावता तर आमच्या संद्यांचो आज मुगडास करता आसतना आमच्या कुटुंबाचे हर एक संद्याक आमी देवाक समर्पण दिवया आमच्या आवय बापायक घोवाक बायलेक भुरग्यांक नातरांक युवा जनांक हे सगळ्यांक आमचे कुटुंबच सोम्याच्या पांयांत आमी समर्पण दिवया जर आमच्या कुटुंबांत आमच्या मोगाची मनशां पिड्येंत आज वळवळटात तर तांकां आमी हर एकल्याक सोम्याच्या पांयांत आमी समर्पण दिवया आज सोमी आमच्या कुटुंबांतल्या त्या भावाक आनी भयणीक तो आपडून दी खूण करून दी बरी भलायकी ताका पाटी मेळोवन दी आनी अशें परत तांच्या देवाच्या त्या मंदिराक येवन देवाच्या सुतीक हांव तुका फावो सुंदर मागया मोगाच्या भाव भयणीनो आमकांच सोम्याच्या पांयांत आमी समर्पण दिवया आमचे ते आसो तो द्वेश राग मोसोर हे सकट आज आमी सोम्याक आमी समर्पण दिवया सोम्याक आमी सांगया सोम्या म्हाका तुजें समाधानाचें हातेर कर म्हजें काळजां म्हजें आज मन म्हजी चिंतना तूं नितळ कर म्हाका तुज्या स्पिरितान तूं बर मोगान तूं बर मोगाचो मनीस तूं म्हाका कर बक्षणाचो मनीस तूं म्हाका कर आनी ह्या मरिफात म्हज्या कुटुंबांत एकवट हाडचो कुटुंबांत माया मोगान जियोवचो आनी कुटुंबाच्या संद्यांक संगाता समकून कणगण सुमको मनीस जावंक आमी देवा लागीं मागया जर तर तुमकां आज कोणी दुखयलां कोणी आमच्या विशयांत पाड उलयल्यांत
आमच्या राग रावल्यांत हे सक्कड आमकां तुका चिंतनात जाल्यार त्या मनशांक आमी आमच्या सोम्याक आमी समर्पण दिवया. कोणाक आमी सोम्याक समर्पूंक जाय, खंयच्या संगत आमकां आज खंत हाडटा, बेजाराय हाडटा, हे सक्कड संगत आमी सोम्याक आमी समर्पण दिवया आनी आमी गीत गावया. Vediavoda Sakramenta Sastrang Naman Koroya Purvilya Tya Rupa Bodla Novoriti Adarya Salvon Vecha Askat Vishwa Bhavartache Baldevya Zashin Bapa Tashin Sputa Ullasani Stutisa Podvi Maima Sasna Yekastalya Narseta Tuka Dogacha Spirita Samasami Navarta. प्रार्थूया. देवा विचित्र साक्रामेंता काळजा कष्टां सो वखदास तुवें आमकां सोडला. तुजे सर्व सोफळदास आमचे तेमी बगे सारको तुजे कुडयेचे आनी रक्ताच्या पवित्र मिश्रण मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो चित रास करताय सासनाच्या सासना. Amen. Tunspuro maka tunspuro tunsmuzo goli koro pos kartai tu diun soro dusmana taun karn faro tunspuro somya tunspuro तुस्मुसो गोळी करो तुम साधार मका तुम साधार तुम सर्गाक पावोचेंदार वाट सुकलेल्यांक तुस पुडार पातकी मनशांक दिवन उदार तुम साधार सोम्या तुम साधार तुम सर्गाक पावोचेंदार. आम्ही तुझी विचिप मोगान आयल्या एका मोनान कात्या काळजान सर आमी जमल्या करून सुती हसून किती आज आमी गायता देव तूं आमचो रचणार वतो तुमकां आमी मानता जय तुका मोगळ बापा जय तुका देवा पुता जय तुका पवित्रज्ञा जय तुका
आयच्या मिसाची ते सवाय ह्या प्रे जावन आसा ते देवाकार गंजावन दिता शालेट डिसोजा उर्वा देवाकार गंजावन दिता लॅन्सी मरिया डिसोजा नांतोन वडो आनी गब्रियल डिसोजाच्या आत्म्याक दिता एंड्रू डिसोजा आनी कुटुंब बळो दीस वडो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. जेजू क्रिस्तातय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज आमी नोवेनाच्या 7व्या दिसा आमी आसा आनी आमी आज नियाळ करूंक वचो विशय जावन आसा समाधान हाडूंक वावरता ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. पूण आसतना मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमकां हर एकल्याक आज देवान आपयलां. देवान आमकां आज वेंचून काडल्यात समाधानाचे खातीर जावचे खातीर. आमकां आज देवान हर एकले आमकां आज नवें मिसांव दिलां. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेन आनी प्रत्येक सावन ह्या समाजांत आमी आज हर एकली समाधान हाडचें असली मनशां जाय जाय. आमचे तें समाधान आमी पयलें अनुभव करी जाय आनी उपरांत ह्या संवसारांत समाधान वावरूंक आमकां आज देव आपोवण दिता. तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी हर एकली समाधानाची मनशां जावचे खातीर पवित्र आत्म्याची आमी मजत मागता आसतना देव बापा लागीं आज मागया. देव आमच्या हर एकल्याकी तो कृपेन बरोवन दी, आशिर्वाद बरोवन दी म्हणून आज ह्या मिसा वेळार आमी आज मागोवन घेवया. मोगाचेनो, समाधान हाडूंक वावरतात ते कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. ह्या विशयान आज आमी नियाळ करता. संवसारांत असमाधान, राग, मोसोर, झगडे आसतलेच, पूण सोम्यान आमकां दिल्ल्या मिसावा मरिपात समाधाना खातीर आमी वावरूंक आसा. तोवळ आमी देवाची भुरगीं म्हूण रुजू जाताले. सा फ्रांसीस आसिसीन द्वेश, दूख, दुबाव, निराशा, बेजाराय असले कडेन सोम्या म्हाका समाधानाचे खातीर कर म्हूण मागलें. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सा फ्रांसीस आसिसी परी समाधानाची हातेरां जावंक आमी बापा लागीं मागया. सांगाताच समाधानाच्या उदारे खातीर वावरतेल्या सर भाव भयण्यांक सोम्यांक भेटोवन दिवन पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी देव तांकां बरोवन दी म्हूण मागया. खातीर आमचे पातकात आमी वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बापा भयणीनो सगळ्या वचून सांगता, मनान चिंतून तनान विसरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतलीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां सावकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बापा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमचे काकूळट करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूट, सोमिया काकूट, क्रिस्ता काकूट, क्रिस्ता काकूट, सोमिया काकूट, सोमिया काकूट. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्मे वरवीं भावार्थांचे काळजांनी मनां उजवाडायली आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटांची वळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें बरें आनी कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रोस धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बसून सदांच बगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत राजवट चलयता.
सासनाच्या सासना. इसाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजातली. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायेचो आनी सडवणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो, सर्वेस्पराची भिरांत ताचे प्रेरण जातली. तो वयला वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना, लोकांचे आयकोन तो फर्मान मारचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो. देशाच्या लान्विकां खातीर नितीन निर्णय घेतलो. आपल्या उतराच्या बोडयेन देशाक तो मार दितलो आनी आपल्या वोटांच्या श्वासान नश्ट्यांचो नाश करतलो. प्रामाणीकपण ताच्या पेंकडाचो पाटो जातलो आनी विश्वासीपण ताचो कमार बांद. सुणे वागोट शेळये सांगाता जियेतले आनी बोकडे पील चिट्या वागाच्या कुशीक आड पडतलो. वासरू आनी शिव सांगाता सरतेली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. गाय आनी अश्वेल इश्टागतीन आसतली आनी तांची पिलां सांगाता न्हिदतली. शिव बैला भाशेन तण खातलो. दुदाचें बळशें सोरपाच्या बिळाचेर खेळटलें. ल्हान भुरगें आग्याच्या बिळांत हात घालतलें. म्हज्या अख्ख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करिना, कोणूच देसवाड करिना. कित्याक जशें दर्याक भरती येता तशें पृथ्वी सर्वेस्पराच्या गिन्यानान भरून येतली. तुवें दाखयलेल्या दयेचो उगडास कर सर्वेस्परा. तुवें दाखयलेल्या दयेचो उगडास कर सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. तुझे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सताचे वाटेन म्हाका चलून वन म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारो. तुवें दाखयलेल्या दयेचो उगडास कर सर्वेस्परा. उगडास कर सर्वेस्परा. सुरवेर तावन तुवें दाखयलेले विश्वासीपण. केदींच विसरूं नाका पुर्विल्ल्या काळांचो तुजो मोग. म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पातकांचो उगडास दरिनाका. तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन तुजो उगडास कर. तुवें दाखयलेल्या दयेचो उगडास
हालेलुया हालेलुया सर्वेच कोणाचे जय हालेलुया 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 सर्वेच कोणाचे जय हालेलुया समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता संवसार असलें समाधान दिवंक शकना हालेलुया हालेलुया सर्वेच कोणाचे जय हालेलुया 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 सर्वेच कोणाचे जय हालेलुया सर्व स्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसूं जुवांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता संवसार असलें समाधान दिवंक शकना तुमी खंत काडची सोडा तुमी भियोवचें नाका हांव वेतां आनी तुमचे चडशीं फाटीं येता म्हणून हांवें सांगलें तुमी आयकलां तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा तशें वेता म्हूण आयकून तुमी संतोश पावतल्यात कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो हें सगळें घडून येवच्या वेळार तुमी सत मनशाक आतां तें घडून येवच्या दीस हांवें तुमकां सांगलां आतां ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला आसता आनी चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवचो ना ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना पूण हांव बापाचो मोग करतां ताणें फरमायल्या प्रमाणेच करता म्हूण संवसाराक कळीत जाय न्हय उठा हांगाचे वचुया देवाचे उतार हे जेसू क्रिस्त तें मोगाच्या भवानी भयणीनो पवित्र आत्म्याच्या त्या परबेक आज आमी तयारी करून नव्यान करते आसा आनी आयच्या ह्या नव्यानाचो विशय समाधान हाडूंक वावरतात तीं कितलीं बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले खंडी जावन आयचो संदेश मातेवाच्या वांजेलांतावन म्हणजे मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 वळ 9 थंयसर दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजू 8 बागी विशयांत शिकोवन दिता आनी 8 बागी पैकी एक बागी आज जेजू म्हणटा समाधान हाडूंक वावरतात ती कितलीं बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले म्हणजे मोगाच्या भावान भयणीनो आमकां आज हर एकल्याकी आपोवणें दिलां आमकां आज मिसांव दिलां कितें गी म्हळ्यार समाधाना खातीर वावरूंक समाधानाचे मनशां जावंक आनी समाधानान आमचें जिवीत आमी आज जियोंक तर आमकां आज देव आपोवणें दिता जर तर तुमी हर एकलीं समाधानान जियेतात तुमी आज देवाची भुरगीं जावंक पावतात आनी आज ह्या समाधानान आमी उलयता आसतना हांवें विचारी जाय आज आमी कितलीं जाणां समाधानान जियेता जाप आसा गी खंडी जावन आज आमी सांगोंक शकचे ना पूण सत्र हांवें विचारलें कितले जाणां आज कितल्या जाणां कुटुंबांत आज समाधान आसा कितल्या जाणांच्या आज जिवितांत समाधान आसा वा एक घडी सयत आमी खंत नासतना बेजाराय नासतना फाल्यां कितें म्हणलें चिंती नासतना आमी जियोंक शकता गे म्हणलें सवाल आज आमी हर एकल्यांनी आमकांच विचारी जाय तर आज संवसार कसो आसा आमी समाधान उलयता पूण आज संवसार आज कितें जाता आमी पळयता मनीस मनशाक जिवेशी मारता आज मनीस एका मनशाक एक तेसर मास करूंक कातरले बरें तो कातरता आज समाजांत कितें जाता आज समाजांत आज थंयसर
वायट हर एक दीस म्हणल्यार बरें तें सोडून वेता. अन्याय आमकां हर एक दीस आमकां पळोवंक मेळटा. अन्याय ते आमकां दिसून येता. आनी आमी म्हणटा हो संवसाराक आसूं कितें जालां, संवसाराक आसूं कित्याक अशें घडटा, कितें बरें आसा तें जावच्या बदलाक वायटच सरता. कोण आसूं बरें केल्लो त्या मनशाक आसूं वायट मेळटा. कोण आसूं पाड केलां, वायट केलां, हेरांक लुकसाण केलां, तसलो मनीस आज ह्या संवसारांत भोव नावाडतीक जावची येता, संभ्रमांत वची येता. तर आमच्या समाजांत संवसारांत समाधान आसा गे. आमी आज त्या समाजांत हांव आमच्या कुटुंबाक आज येवया. आमच्या कुटुंबांत आज समाधान आसा गे. समाजांत आमी म्हणटा संवसारांत समाधान ना. पूण आज आमकां हर एकल्यागे कुटुंबांत जियोंक आपण दिलो देव, समाधान जियोंक दिलो तो आपण दिलो देव आमकां विचारता, तुज्या कुटुंबांत तूं आज समाधान जियेताय गे. आमी कुटुंबाक गेले हांव तर खंडीत आमी सांगीत हर एकल्याच्या कुटुंबांत आज समाधान ना. मनीस आज समाधाना खातीर आज तो आऊंड येता, आश येता, समाधाना खातीर तो आज तो राखून रावला. कित्याक आज गोवा बैल मध्ये उलोवणें उणें जालां. आज एकामेकाक आज वेळ ना. हर एकले आज मोबायला फाटल्यान आज पडल्यात. आज आवयक जावं बापायक जावं दी, मालगड्यांक जावं दी, आज वेळ ना जावंक पावला. आज सांगात तें जल्मल्लीं, सांगात तें वाडल्लीं, एकाच बशेंत हांव तें जेवल्लीं खावल्लीं. आज भाव आनी भयण एकामेकाक तोंड पळोवंक सकूंक नात. एकामेकाक उलोवंक आज तांकां नाका. तर मोगाच्या बाबडीनो कुटुंबांत आमच्या आज समाधान आसा गे. समाजांत खंडीत समाधान पळोवंक मेळना. तर कुटुंबांत आज समाधान मेळना. तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आज समाधान आसा गे. हांवें तुवें वैयक्तीक जावन आज विचारी जाय, हांव समाधानान आज जियेतां गे. खंडीत जावन आमी जाप दिवंक शकचे ना. कित्याक आज आमी हर एकले म्हणटा म्हाका म्हजें आज नांव जाय. आज आमी म्हणटा म्हाका आज म्हजें अंतस्त जायचे, म्हाका पयशे जायचे, ग्रेस्त काय म्हाका जायचे, म्हाका हेरांनी म्हाका सलाम करीचे, हेरांनी म्हज्या विशयांत बरें उलयचे. आनी जर तर म्हज्या जिवितांत आज कोणेय म्हजे विशयांत बरें उलोवना, म्हाका समाधान ना. आज कोणी म्हाका आज पाड केला, म्हज्या विशयांत गाळी सोडल्यात, तेच म्हजें उतर म्हज्या मदीक आज कसतात. म्हाका परत आनी परत ते म्हज्या उगडासाक येता आनी समाधानान जियोंक न्हिदोंक आमकां आज सोडिना. तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो, तर आज सोमी कितें आशेता आमकां. आज सोमी आज आशेताय कस आमी हर एकल्यानी आज समाधानाची मनशां जाय. देखून देवान हो संवसार रचलो आनी ह्या संवसारान जियेत आसतना तेव्हा सक्कळ रचलें. आयच्या पयल्या वर्सा आज बरेच आमकां बारीक स्पश्ट आमकां सांगता, थंयसर त्या मनशाच्या मनशा मदें थंयसर समाधान आसलें. आनी जावं पुरो त्या वागाचें पील हांगासर त्या बोकड्याच्या पिलां सांगा तें कळटा. एक बालशें वचून त्या आग्याच्या त्या बिळाक हात घालता. पूण हें कशें साध्य? म्हणजे देवाच्या रासांत हें मात्र साध्य. देवाच्या रासांत आज समाधान मात्र आसा. थंयसर कितेंच वायट ना, कितेंच पाड ना, बगार समाधान आसा. त्या रेखले जिवीत मोगान तेंची येतात. देखून देवान हो संवसार रचलो, आदांक रचलें. पूण देव म्हणटा आदांव समाधानान जियोंक थंयसर इल्लोसो फाटीं पडलो म्हूण सांगीत. देखून देव म्हणटा हाका एक हांव सांगातेन दितां. येव एक रचलें आनी तो आदांव आनी येव दोगांय जाणां आपल्या सांगातपणांत थंयसर समाधानान जियोंक आराम केलें. पूण कशें आज संवसार आमकां समाधान जियोंक सोडिना गे. तस भाशेन आज आमी पळयता सोरोप थंय येता. सोरोप आज त्या येवेक नाडटा, त्या आदांवक नाडटा आनी म्हणटा तुमी आज जर तर हें फळ केलें जाल्यार तुमी देवा भाशेन जातात. आनी हो आदांव आनी येव समाधान सोडून त्या सैताना फाटल्यान ते वेतात. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आज हर एकलीं हेच करता. समाधान जियोच्या बदलाक देवान दिली ती वाट आमी चलच्या बदलाक आमी भितर कितें आसा तें आमी विसता आनी आमचे विसोवणे मरिफात समाधान आज आमी होगडावन घेता. आनी समाधान आज होगडावन जाल्यार कसलीं कारणां, ल्हानशीं थोडीं कारणां मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे लागीं आसात. पयलें जावन आमची ती आसची ती आशा म्हूण सांगीत, वॉन्ट्स म्हूण सांगता. वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड म्हणटा आसतना आमकां आज आशा आमकां आसा हांवें ग्रेस्त जायचें. आमकां आज आशा आमकां आसा आज हांवें नवाडदीक जायचें.
आमकां आज आशा आमकां आसा हांवें सगळं मुखार एक बरें घर बांदिवचें, पयशे जायचे आनी सगळं तो म्हाका आज एक सलाम जोडिचें. पूण जर तर केदळो मनीस ह्या आशे फाटल्यान धांवता तो आपलें समाधान होगदावन घेता. म्हणजे जर तर हांव आज 50 रुपये जोडूंक हांव आज आशेतां, म्हाका 50 रुपये मेळटा आसतना हांव चिंत्ता म्हाका 100 रुपये जायचे आनी केन्ना म्हाका 100 रुपये मेळटा हांव म्हणटा म्हाका 1000 जायचे. आनी अशेंच एका फाटल्यान एक म्हजी आस हांव धांवतां आनी निमाणें पळयता आसतना म्हज्या जिवितांत समाधान म्हणलें ना. कित्याक जर तर एक व्यक्ती ह्या वस्तू फाटल्यान वा ग्रस्त फाटल्यान धांवता तर निमाणें एक दीस चिंता म्हज्या जिवितांत सगळें हांवें आज आपणायलें पूण म्हज्या जिवितांत समाधान हांवें भोगडायलें. पयलें जावन आसा आमकां लेखा व्हरतो आसची ती आशा. देखून जेसू म्हणटा आज आशा आसा जाय मनशाक पूण सोडीत न्हय. आनी दुसरें आमी सांगता जाल्यार आज आमकां आसची ती खंत. आमकां आज एक लागी खंत आसा. फाल्यां कितें, परवां कितें, परवां कितें घडोवंक आसा, आपल्या उरतांगी नांगी हें सगळें आमकां हर एक मनशां आमकां आज ही खंत आमकां दोसता. देखून आज जेसू म्हणटा तुमकां हर एक लागी आयची खंत आजीक पुरो, फाल्यांची खंत फाल्यांक आसा. तशें म्हणटा आसतना अर्थ कितें मोगाच्या बाबरीनो आमी आज कितें आसा तातूंत समाधानाचें मनशां जायसय. देखून फाल्यांची खंत आज करून बसलो जाल्यार म्हजो फाल्यांचो दीस आज तो व्यर्थ जाता, आयचो दीस तो व्यर्थ जाता. आनी निमाणें मोगाच्या बाबरीनो आमी जर तर रागार रावल्या, द्वेशांत रावल्या जाल्यार तें आमचें समाधान पाड करूंक शकता. देखून जर तर आमी रागार बोगसान दिवस रावल्या जाल्यार आमच्या कुडीक आज एक कांटो तोपल्या बरें. जर तर तो कांटो काडूंक ना, हर एक दीस म्हज्या हाता लागता आसतना म्हाका तो कांतो येता, म्हाका दुखता. पूण जर तर तो कांटो हांवें काडलो जाल्यार म्हाका सवकासाय मेळटा, समाधान मेळटा, दूख उणें जाता आनी म्हजो वावर करून म्हाका आज सारकें सादी जाता. तशें म्हणटा आसतना मोगाच्या भावांनी भयणीनो राग, द्वेश, मोसोर हें सगळें आमी आज पयस करया. आनी ताच्या बदार मोग, मैपास, बोगसाणें ही दया माया काकुळतो ही सर्व लक्षण आमच्या जिवितांत आमी आपणावन आमचे जिवीत जिवंक आमी फुडें सरया. हे सगळें आमी येत आसतना पळयतत आज आमी मागया. पळयतत मो ताच्या साध्यांनी बरां फळां आमकां हर एक दीस म्हणल्यार आमकां दिवन दी. त्या मरिफात आमचें जिवीत मोगाचें, तें मैपासाचें, एकामेका सोडतळेचें आनी सगळ्यांक सांगात घेवन तें सोंकोचें जिवीत आमचें जावन दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. समेस्त आमी उबे रावया आनी सर्व आमचे मागणी येता देवा ते आमी भेटोवन दिवया. बापा, तुज्या सडवण्याची बरी खबर संवसारभर परगट करच्या सर धर्मिकांक तांच्या जिणेच्या देखी मरिपात जेजून हाडलेल्या स्वार्थेचो उजवाड सर परजेक दिवंक प्रेरण दी म्हणून मागता. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. बापा, आमच्या राजकीय पुढाऱ्यांनी सर जात कातीच्या लोकां मदें शांती समाधान हाडूंक वावुरचे खातीर तांकां तुज्या पवित्रत्म्याच्या प्रेरणान बरो म्हणून मागता. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. बापा, समाजाच्या उदारगे खातीर वावुरच्या सर भाव भयणीक तुज्या कृपेच्या बेसावांनी बर. तांच्या वावरांत येवच्यो सर अडकळी सोंसणीकायेन सोसूंक सोंसणीकायाच्या देण्यांनी तांकां नेटय म्हणून मागता. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. सर क्रिस्तांवांनी तांच्या बेसांत समर्पीत जिणी जियोवच्या मरिपात कुटुंबांत माया मोगान एकामेका बोगसून समाधानान जियोवंक एक देखी बरीत कुटुंब बांदून हाडूंक आदार दी म्हणून मागता. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार आशिल्ल्या आमी सगळ्या काळजान, मनान, आत्म्यान, सरस्परासो आनी पेल्यासो उतरांनी आनी करण्यांनी मोग करूंक आदार दी म्हणून मागता. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. एक मौन रावया. सर्व आमच्या कसकी करसांक आमी मागया. सर्गींच्या आमच्या बोदयाळ बापा, आमी वचून सर्व मागणी दयेन तूं आयकून घे. तुज्या पवित्रत्म्याक आमच्या तूं धाडून आमी हर एकल्यांनी मोगाची, मैपासाची आनी समाजाची मनशां जिवंक आमकां तूं फावो कर. मी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या समे मरिफात. Amen. One, two, three.
म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोया स्वीकार कर तूं म्हाका मोगान म्हज्या धन्या हर एक कत्रेक म्हजो आवाज पेटोवन दिता सर्वच म्हजें तुका मोगान समर्पिता घे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वाड तुका भेटोवचो घे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वाड तुका अर्पुचो म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपद वेदार बापाक मानत असलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नायका पुस्तकाच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्पर आमच्या देवा आमी तुका भेटयता ती देणी तूं पवित्र कर आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची काळजां लासून शुद्ध निर्मळ कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवा सोफया आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो व काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो तसो सोमी आमचो उंच सरकार सोडलो आनी मैमे उंचावन तुज्या उजव्याक बसलो आनी बासलो पवित्र आत्मो आपणेल्या तुज्या भुरग्यांचेर ताणें धाडलो देखून देव तुमच्या सरदळपरां सांगाती आतां आनी सदां निरंतरी मनान काळजान तोंडान आमी गायता दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपले सुखशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कोडो तुमचे पासत समर्पोवची तेचपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका 9व्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स 9व्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या वखदासा करात
भवर्तसो गोठ पर गठोव्या तुझ्या खुर्साने पुनर्जीवन कोणावर तुवे आमका सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणारा आमची सर्व करचे ख्रिस्ताचे बापा जेसूच्या मरणास आणि पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे वगडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सोडण्याचे काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुझे सभा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत तुला मातसो मेजता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उडास करे आनी लिओ आमच्या बगे तू बापा आनी पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां दिश्तगतीत मेल्ल्या समेस्त तांची परजळीत मुखामोड पडोवंक फोव कर आमा समेस्त तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरे देवाचे माये संगती भगवंत सुजेती सपती भगवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्त्या सुखांत आमकां वांटूं दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेसू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनन धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार सता तशी संसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितां सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आमच्या सर्वंद क्रिस्ताचे येणे बरवर्षान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदर काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सुमयान जेसू क्रिस्ता तुझ्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल म्हणजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमचे राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शैये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत देवाचे शैये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत देवाचे शैये तू संसाराचे पाप काढता आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर वचचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
माझ्या काळजा सोम्या तू ये मोगान तुझा स्वागत करता दुर्बळ पीडा काळीज मोजे नंदन जाऊ ते तुझ्या येण्यात उद्या रूपान तू काळजावो मोजे अग्नी पोषण जाताय सौख्या रूपान तू काळजावो मोजे अग्नी पोषण जाताय सेवच्या तुका पावना म्हाका दूर म्हाका तू कृपेन भरताय सेवच्या तुका पावना म्हाका दूर म्हाका तू कृपेन भरताय तुझ्या काळजान सोम्या तू ये मोगान तुका स्वागत करता दुर्बळ पीडार काळीज मोजे नंदन जावते तुझ्या येण्यात उमट्या रूपान तू काळजावो मोजे अग्नी पोषण जाताय उमट्या रूपान तू काळजावो मोजे अग्नी पोषण जाताय सिंच्या तुका पावना म्हाका पूण म्हाका तू कृपेन भरताय सिंच्या तुका पावना म्हाका पूण म्हाका तू कृपेन भरताय सर्वेस्पर आमच्या देवा तुवें आमचेर धाडलेल्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं आनी ताचे कृपेच्या शिवरान आमचें जिवीत माया मोगाच्या करणी फळभरीत जावं या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे आज हांगासर आल्तारीक फुलां स्पन सारकिल्लो निलीन मंतेरो संतांतून वडो असो उपकार भोवता देव बरें कर म्हणटा आज हांगासर ह्या आराधनास्थळान वर मिशीचें बलिदान भेटिल्लो पाद्राबू मानदीक बाब आयवन पीटर कोर्डेरो मेरी हिल प्रेसस असिस्टंट मॅनेजर ते जावन आसा ते तांचो काळजांतून उपकार भोवून देव बरें करूं म्हणटा ये पवित्र आत्म्यार रसनारा आणि कृपेची भांडारा बर हे काळजा तुझी रसना हे कर आमकां तुझी सेवा भो पवित्रत्म्या दैवीक मजतदारा दुबळाच्या बापा दुखेच्या उजवणारा काळजांच्या उजवाडा आत्मे पवित्र करणारा तुझे संस्कार सरपडून नसल्या तुझेशी पळय पुरत्या मानान हांव तुझे मुखार सरपडता हजार पावली हांव तुझी स्तुती करता आनी तुज्या सिंहासना मुखार आशा देवदूता सगे आमी म्हणटा पवित्र 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 तूं सत्नीक आनी तसेच बापा आनी पुताच्या सत्वस्तू म्हूण हांव उलोवंक म्हणटा म्हजो आत्मो बंद करूं आनी पवित्र करूं दया दाखयताय म्हूण हांव करूं आसता हे दैवीक मोगा म्हज्या सगळ्या काळजान ह्या संसारांतल्या सर्व सुखासर हांव तुजो मोग करता तुज्या बळेपणाक आगेर ना म्हजो मोग तुका मात्र फावो तुझ्या प्रेरणाक अनुकार करून आनी अंधो जावन म्हज्या पातळा वरवीं हांवें तवळ तवळ दुखयलां हे चड वायट जागी चड करून तुका दुखयल्या खातीर हांव तुका भरल्या दोळ्यांनी तुजे भोवसणे मागता हे म्हजे थंडगार जाल्लें काळीज तुका पटयता तुज्या उजवाडाच्या किरणांनी आनी ज्या उज्याच्या किरणांनी तें पक्षी ते वरवीं म्हज्या पातळाचें बरप करतलें भगवंत मरियेची काळीज
आपण मी पुत्र भरलो आणि आपण काळजा पवित्र उमेदीन भरलो तू म्हणजे काळी मोगान परतला तुझे मी सकते मका वाढ सकते विरोध देते तू जो मका तुझ्या मोगाचे जळते मदीन बर तू उजवाड मुझी मोत सस्मिक सक्तीचे जनवाई उजवाडाय तू पारवो मका जीविताचे बळे पोंदे तू शांत वारे म्हणजे भाषावाची दारां दुस्पटाय तू जीव सदा नामावर मका शिकय तू मोड तुझे सुरक्षित सवडीकार मका राख आणि माने तू सरसकी देण्यास उदार तुझे कृपेने म्हणजे ते जीवभर तुझ्या मोगान मका पवित्र करे तुझे जन्माईने म्हणजे मोत उजवाडाय तुझ्या बरापणान मका बसवून घे आणि तुझे मीठ नसलेल्या काकुळीत मका बचाव करे तसे या जीवितान संसारी आणि सर्गीच्या बापा आणि पुता संगी आम्ही तुला अर्घ देव तुझी स्तुती गाव आणि तुझो मोह करू सजनाच्या सजनाके आमेन हे पवित्रत्म्या तुझी साथ दिली मुझे देव हे जनाच्या आत्म्या सर मुझी चिन्हा सब्दनी करणे उचलय समजण्याच्या आत्म्या मका तू उजवाडाय आणि शिकय आणि खरा भावता मका सांभाळ हे बोधनाच्या आत्म्या सुंदरपणे सारख्या सले करून मका बुरी बोध दे आणि शाणेपणाचे वाट मका दाखे हे गटाच्या आत्म्या तुझे असत्यान मका बोध दे कशाचा वेळार तुझे देर सुखाने शिखर हे ज्ञानाच्या आत्म्या तुझे ज्ञान उजवाडाय पंचाळी संसारी वस्तू ते मका लेखवटी वडणी बघून सोडणे नका बघा तुझ्या संगीच्या बुजवणे ते आम्ही संतोष पावशे करे भक्तीच्या आत्म्या तुझ्या काळजा संगीच्या बापाते भुरग्यासारखो मोग घाल आणि सर पुरुषाते मका बावड्यासारखो माया मोग दे आम्ही देवाच्या जिबेलाची साखळी करता संतोष बघिसो करे हे देवराच्या आत्म्या आम्ही नितळ काळजान आणि निसळ कोणी देवाची सेवा करशे सर वाईट कामाला लागरावशे आणि सदा श्री देवाचा उद्देश कर आमेन दाड तुझ्या स्पिरिताके सुम्या आणि सर वस्तू आसा जातल्यो आणि संसाराचे रूप तू नवे करतलो प्रार तुया बापा पुता आणि पवित्रत्म्या तुझे कोट तुझे मंदिर म्हणा सणा तुझे वितके सर पदवेदार देव आमचो संस्कार म्हणा सत्मता आणि गुरुवस्ता मुझे सगळे कोट तुझ्या जीवनाने मोगान भरल्या सुम्या जेजू तुझ्या मरी करतान मका बोट आणि मुझे सोर पत्कान धुवून काढ मुझे अनेका पत्कात आम्ही तुझे बुकसणे मागता गाई राग पश्चातापाचे आणि सोर दुखाची चिन्ह जी मुझे ते गुण रोवल्या तांचे तावन मका गुण कर सुम्या तुझे आणि पेल्यावर हांव सुकला जेजू तू येवकरिस्तान आजारासाय सुम्या मुझ्या काळजात ये तू मुझ्या संगता असताना म्हाका कसलेच बेना कित्याक तू देवाचो पूत आणि मुझ्या काळजात तू लागीं आसाय जेजू मुझे ते जिवीत आसा आणि तुझ्या जिवितान सोम्या हांव जिवीत आपणयता सोम्या तुझ्या सक्तीन तू म्हाका वाट दाखयताय आणि तुझे उजवीन म्हाका नितीवन करताय सोम्या देवा तू सरसत्तीवन तू काकुळदार तुवें म्हाका आपडून म्हज्या आत्मेच्या मोतीच्या आनी कुडीच्या सोर पिडेतान गुण केल्या हांव तुका अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांतल्या गुण बवरतान हांव तुका नमन करता तू बापा आनी पवित्रत्म्या संगी देव जावन आसाय ससनाच्या ससनाक आमेन पेज नंबर 68 सत्वो दीस पवित्रत्म्या बापा आनी पुताच्या परमेक मोगा बरी मायेच्या आनी जेजूच्या काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता म्हजे दिसपडतें काम आनी वावर जावं तितके सुवादीक तुज्या मोगाच्या स्पिरितान हांव भेटयता म्हजी जीण आनी मरण म्हजे माथें आनी म्हजे हात म्हजे हरियेक मेटाव म्हजो स्वास म्हज्या आत्म्याचो भोग म्हज्या काळजाचे आत्रेक आनी हांव दृढ मनान निश्चय करता तुजो ताळो आयकून आनी सर संगतीन तुज्या उतरा प्रमाणे चललो सर्वस्पोर तुमचे सौभे यासो तुमचे सोबे असो सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार यल 7 1
सोम्याचो स्पिरीट म्हजेर आसा ताणें म्हाका मागला बरी खबर दुबळ्यांक दिवूं ताणें म्हाका धाडला आवयचे कुशीता म्हाका दिसलोय भविस्तानाक म्हाका धुवन काडलो तिरावणेच्या संवसारांत भावार्थान घट केलो सोम्याचो स्पिरीट म्हजेर आसा ताणें म्हाका मागला बरी खबर दुबळ्यांक दिवूं ताणें म्हाका धाडला मोगाळ पुत्रा सोवे आमवारोरी आशीर्वाद दी आमकां बघेन कसं जे करुवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन